नमस्कार, हांव सरिता सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया मटण रस्सा मटण करी। हांवें अर्धा किलो मटण घेतलां आनी ते बरें 2-3 वेळा उदकान धुवन घेतलां। मटणाक मीठ लावया। तुम्ही तुमची चवी अनुसार मीठ लायात। एक मोठो चमचो आले लसणीची पेस्ट। ही पेस्ट करता आसतना हांवें थोडीशी ओली कोथमीर घातली हांवें तातून। पाव चमचो हळदीची पावडर घालता आणि हे सगळे मटणाक लावन आमी थोडो वेळ मॅरिनेट जावपा खातीर दवरया। आता हे मटण आमी मॅरिनेट जावपाक अर्दवर दवरया। आमकां थोडी ग्रेवी करून घेवपाक जाय, ताका लागून हांवें एक नाल्लाची सोय घेतल्या। तातून 2 मोठे कांदे उबे चिरून घेतल्या आणि कांदो आणि सोय भाजून घेतल्या। 3 कांदे बारीक चिरून घेतल्या, 2 टोमॅटो बारीक चिरून घेतल्या। आता आमी मटण फोडणेक घालूया। गॅसार हांवें कायल तापत दवरल्या। तातून हांवें 2 मोठे चमचे तेल घातलां। आता आमी तातून घालूया कांदो। कांदो बरो तळसून घेवपाक जाय। कांदो मातसो ब्रावन जालो तसो आमी तातून घालूया टोमॅटो। टोमॅटो मातशे आमकां तेलार परतून घेवपाक जाय। आता आमी तातून घालूया मटण। मिक्स करून घेऊया। बरेंशें परतून घेऊया आणि आता आमकां मटण बरें शिजोवन घेवपाक जाय। झाकण घालून मटण आमी शिजोवन घेऊया। झाकणाचेर हांवें थोडें उदक घातलां। उदक घातलें म्हणटकर रोखडें शिजता। आता पळोवया मटण शिजला जाल्यार। मटण बरें शिजलां। मटणाक उदक भरपूर सुटलां। अर्धो चमचो घालता हळदीची पावडर। 1 चमचो घालता कोथमिरेची पावडर। अर्धो चमचो घालता मिरचीची पावडर। 1 चमचो घालता गरम मसाला। हे सगळे आमी बरें मिक्स करून घेऊया। आता हांव तातून घालता सोय। ही भाजलेली सोय वाटून घातल्या हांवें। थोडेशें उदक घालता। तुमकां जितले दाट पातळ जाय त्या प्रमाणे उदक घालात। तातून घालया चवी पुरते मीठ। आता हे आमकां बरें शिजोवन घेवपाक जाय, खतखतून घेवपाक जाय। 5-7 मिनटां सुमार शिजोवन घेवपाक जाय। आता मटणाक खतखतो येवपाक लागलो। तातून हांव घालता ओली कोथमीर। मटणाक बरो खतखतो आयलो। मटण बरें शिजलां वेवस्थीत। मटण तयार आसा, रेडी आसा। सामकें झणझणीत अशें। तुम्ही नक्की करून पळयात। माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तसेच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मिळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त राहात। देव बरें करू।